2027च्या विधानसभा वेंचणुकेचे पडबिंब आता सावनूच गोंयान दिसपाक लागला। काणकोणा भितर फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेत जर भाजपान क्षत्रिय मराठा समाजाच्या फुडाऱ्याक उमेदवारी दिली ना जाल्यार वेगळो विचार करतले म्हणून थेट शिटकावणी गांवडोगरीचे सरपंच धिल्लन देसाय हांणी हे विधान केला। जाल्यार आमी आमचो समाज एक करपाक फुडाकार करतलो आनी आमी त्यांच्या विरुद्ध आमी काम करपा खातीर फुडाकार घेतलो। बीजेपीक बरे आमच्या समाजाचे बरे कॅन्डिडेट आहाय। एट प्रेझेंट सध्या 4% आसते आसा, रमा आसा, धीरज आसा, शंभा आसा, सोड हांव नाका हांव सुद्दां हांव म्हणना, पण बरे समाज आमचे लिडर आसून आमच्या समाजाचो जो केन्ना विचार जायना फक्त आमी दुसऱ्या खातीरच काम करपाचें का आमकांय समाजा खातीर आमगेल्या समाजा खातीर आमी फुडें येवपा खातीर का आमकां तिकीट मेळपा खातीर आमी प्रयत्न करपा जाय। ह्या खेपेक जर आमच्या समाजाच्या विचार केलो ना बीजेपीन किंवा काँग्रेसीन जाल्यार आमचो समाज जो 5,000 समाज जो वोटिंगा न्ही 75% एक जालें जाल्यार गोंय काणकोणच्या राजकारण कशें करपा जाय आमचे कडेन आसतलें। पूण सरपंच तुमगेली कोमोलदादी खातीर तुमगेले पॅनल उरता, देवस्थानाची खातीर तुमगे पॅनल उरता, पूण इलेक्शना टायमार तुमी एक जावंक शकताले काय कितें? 70% तरी हांव एक करतलो, हांव फुडाकार घेतलो आनी हे फुडाकार घेवन काणकोणाक बदल करतलो ना एक तर तिकीट आमच्या समाजाक दिवची पडटली। आपण बीजेपी तिकीट मागता तुम्ही? बीजेपीची मागता, थोडे जाण काँग्रेसीक आहाय, काँग्रेसीची बी मागू दी। आपण दोन देसाय समाजा कॅन्डिडेट जाता ना एक खंयची दी। बीजेपी चड आमी बीजेपी लोक आसा, बीजेपी मागता। बीजेपीचे जर तिकीट मेळना जायत आमी फुडें विचार करतले आनी आमी समाज एक करपा खातीर आमी सध्या आमची भितर मिटींग चलता। 1971 सावन तुमच्या देसाय कम्युनिटीचो एकूय आमदार जावपा पावना म्हणजे तिकीट दिवपाचो 2071 जर आमदार जाला जाल्यार तुमगेलो 2027 आमदार जातले तुमी ध्येय दवरता। जर तिकीट मेळना जायत तेजेर आमी फुडें पुरेपूर विचार करतले आनी काणकोणाक जी आमची जवळ जवळ 5,000 वोटिंगांनी 80 ते 70% देसाय एक करपाचें काम हांव करतलो। काम चालू आसा तुमचें? भितर काम चालू आहा। आमी सगळ्यांनी उलोवण चालू आसा। लोकांक दिसता जायत आमी थोडे जाण म्हणटा खंय पैसा फेको तमाशा देखो, पयसो फेकपा आनी तमाशे देखपाचो टायम न्ही। आमी कोणा फुड्यान झुकना आनी पैशा फुड्यान तर आमी झुकची ना। तमाशा देखो 27 पळया। काणकोणा भितर सध्या रमेश तवडकरांचे वर्चस्व आसा। हे मतदारसंघात एसटी लोकसंख्या चढ आशिल्ल्यान एसटीच्याच फुडाऱ्याचे थंय प्राबल्य दिसता। मदले वेळार संजय बांदेकार आणि उपरांत विजय पै खोत आणि थंय बाजी मारिल्ली। मात पैंगीण आणि काणकोण हे दोन मतदारसंघ एकठांय येत एकूच काणकोण मतदारसंघ अस्तित्वात आयिल्ले सावन फकत एकदा इजिदोर फर्नांडीसाचो अपवाद सोडलो जाल्यार काणकोणकारांनी रमेश तवडकराकूच कौल दिल्लो दिश्टी पडटा। मात काणकोणात 2027ची वेंचणूक वेगळी नांदी थारता काय हाची जाप काळोच दितलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।